विधानसभेच्या निकालांक एकूच दीस उरिल्ल्यान गोंय भाजपा पक्षान आपलेच सरकार सत्तेर येतले म्हूण दावो केला। गोंय विधानसभेच्या निकालाक एकूच दीस उरिल्ल्यान राज्यांत कोणाचें सरकार सत्तेर येतलें हाचे कडेन लोकांची नजर आसा। खंयच्या पक्षाक आनी खंयच्या उमेदवाराक कितलीं मतां पडटलीं हाचे कडेन गोंयकारांचें लक्ष लागून आसा। उमेदवार आनी तांच्या कार्यकर्त्यांची धाकधूक वाडपाक लागल्या। प्रत्येक पक्षान आनी उमेदवारांनी स्वता निवडून येवपाचे दावे केल्यात। निकालांचे फाटभुंयेर उमेदवार बसका घेवन वेंचणुकांचो आढावो घेतात। बिरेस्तारा आमी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर हांकां निकालाचे उत्सुकते विशीं विचारले तेन्ना लोकांनी ह्या फावट स्थिर सरकारा खातीर मोठ्या प्रमाणांत भायर सरून मतदान केलां म्हण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर उलयल्यात। हे फावटी लोकांनी स्टेबल गव्हर्मेंटा खातीर लोकांनी गोंयचे जनतेन वोट केल्ले आसा आनी त्या हेजेर आमी जशे 26 मतदारसंघांनी येतले अशें म्हटलेले निश्चितपणे आमी किमान 23 आनी 26 पर्यंत आमचे मतदारसंघांनी आमच्या आमदार निवडून येतले आनी आमी हे फावटी आमचे सरकार स्थापन करतले। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।